16 तारखेर अमित शाह येता आनी अमित शाह विजीट येता कित्याक तुमची म्हादई दिवपाक जावं तुमकां गोंयकारांक कितें बरें दिवपाक येना तो फक्त हे बीजेपी आसा पळय हे फक्त इलेक्शनाच्या टायमार हांगा तुमकां दिसता. आनी त्या खातीर हांव लोकां कडेन पब्लिका कडेन अपील करता की तेंच्यांनी सांगलां आमचे खूब लोक येतले बीजेपी कार्यकर्ते अमित शाहचे स्वागत करपाक येतले, त्याच्या मिटिंगेक येतले आनी प्रत्येक आमदाराक टार्गेट दिल्लेले आसा. हांव बीजेपी कार्यकर्त्यां मागता स्पेशली जे काल 2 आमदार बार्देशचे आनी बाकीचे जे बीजेपीचे आमदार आहात आनी मिनिस्टर आहात, जे उदक शॉर्टेज आसा पळय, उदक लोकांक पिवंक पावना, हो प्रश्न तेंच्यांनी विचारूंक जाय. आनी ते लोक ह्या कार्यक्रमाक वयतले काय कितें? तुमकां म्हादई आहा आनी जर तुमी म्हादईचे हेचेर या जाल्यार गेले सुद्दां जाल्यार त्या अमित शाह होम मिनिस्टराक विचारतले क्वेश्चन, बाबा खरीच आमची म्हादई तुमी दिल्या? त्याच्या वांगडा आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत आसतले, ताका क्वेश्चन करतले काय कितें तुमी? ही म्हादई तुवें ताका दिल्या आनी विचारपाची गरज आसा. आता तरी लोकांनी जागे जावन विचारपाची गरज आहा. बाब विजयन आता सांगला अमित शाह खंयचे तोंड घेवन येता गोंयांत? जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना आमकां गोंयांत डॅमेज करपाक की भ्रष्टाचार जुमला पार्टी सदांच फुडें. 2018 जेन्ना कर्नाटकाचे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार ताणे लेटर बरयल्ली टू द देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नॉट इवन चीफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन येदुरप्पा, की आमी रेडी आसा उदक दिवपाक म्हूण. आता दुसरें इलेक्शन आयिल्लें आसा कर्नाटकात आनी ह्यात अमित शाहान एक स्टेटमेंट केलो की कशेंय करून आमी म्हादय डायवर्ट करतले म्हूण. आनी हातून गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयचो सरकार ताणें सांगले की तांकां साथ दिला म्हूण, ते एग्री जाल्या म्हूण. आयज पासून ह्या चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करूंक ना म्हणजे तो ताच्या बरोबर आसा म्हादय विकपाक. सो आता पळय तो येता ते खंयचे तोंड घेवन? तांकां खबर आसा गोंयच्या लोकांक राग आयला म्हूण. त्या खातीर डिसेंबरान इनकम्प्लीट मोपा एअरपोर्ट करून प्रधानमंत्री हांगा आयिल्लो. ताका खबर आशिल्ली अनाउन्स करतकूच म्हादयचो डायव्हर्शन डीपीआर अनाउन्स करतकूच ताका लोक भितर घेवंक दिवचे ना म्हण. तशेंच जुवारी इनकम्प्लीट ब्रिज कंप्लीट केल्लो हे केल्लो इनॉग्रेट डिसेंबर एंडाक. कित्याक खबर आशिल्ली गोंयच्या लोकांक राग आयला म्हण. आनी जेन्ना कठपुतली कशे हे मिनिस्टर गेल्ले अमित शाहशी, ताणे खंय म्हळें, ही खबर गमली आमकां की गोवा के लोग सोते हैं, पीते हैं, मजा मारते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं. आता हांव बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक विचारूंक सोदता, फाल्यां तुमी कशे वेता दाखोवपाक, जस्टिफाय करपाक, खाते हे पिते हे ताकाच लागून तुमी वेता काय तुमी विचारतले अमित शाह तुमी अशें म्हणलें काय म्हूण? गोंयच्या लोकांचें नांव पिड्ड्यार केल्लें काय म्हूण विचारा. आमची म्हादय तुवें विकल्या काय म्हूण विचारा. ज्या लोकांक 70च्या लोकांक नॉर्थ गोवाच्या लोकांक त्रास जातले, पिवपाक उदक आसचें ना, अग्रिकल्चराक उदक आसचें ना, आमच्या फिशरमॅनांक त्रास जातले, आमचे नॅव्हिगेशन जे दर्यान आसा ताका त्रास जातले. तुमी म्हणटा मायनिंग स्टार्ट करतले, मायनिंग जावचें ना, बार्ज वेचें ना, उदक आसचें ना, हे विचारा. आमची कितें स्ट्रॅटेजी आसा ते जशें आमचे विजय बाबान सांगला, दॅट स्ट्रॅटेजी वील बी प्लेड आउट. कित्याक प्रोटेस्ट काँग्रेस सायडींतल्यान चालूच आसा. आतांच न्ही, डीपीआर क्लियर केला तेन्ना न्ही, ते लास्ट कितली वर्सां जाली, इवन जेन्ना इफी जाल्ली तुमकां खबर आसा, ते लिडरांक धरून व्हेल्ले तेन्नाच्यान चालू आसा. आनी हे डबल इंजिन म्हणटा पळय ताका लागून हे त्रास जाता. वयरी आनी सकल एक जावन आमच्या गोंया विकतात. खंय करतले कितें करतले ते आमचे कार्यकर्ते चिंततले. कित्याक आमी म्हणना आमचे कार्यकर्ते चळावल्यात, लोक चळावल्यात. आमचे काँग्रेस सोडून दी, लोक थंयसर कितें करतले ते सांगूं येना. फाल्यां तुमी म्हणटात की फाल्यां बीजेपीचे थंयसर कितें करूं शकतात, थंय मिटिंगेक आनी कोण कितें करूं शकता, बोवा घालूं शकता, कळ्ळें? खुबशे गजाली घडूं शकता. कारण
काँग्रेस कार्यकर्तो उगी रावचो ना ते जाल्लेच आहा. लोक फाल्यां कितें करतले कित्याक आमकां फोन मारला लोकांनी, आमी तांकां उगी रावचे ना म्हणून. आतां फाल्यां सांगूं येना थंयसर हांगा कितें करतले आनी थंय कितें करतले म्हणून. आनी ते तुमकां खबर आहा जेन्ना प्रोटेस्ट करतना सगळ्यांचे फक्त यूज करतात 144 सेक्शन आनी कितें सेक्शन. आमी 140 लाया आनी कितें लाया. आमी कोणा खातीर, आमी बाबा गोंयकारा खातीर झगडटा. तुमची जर मनमानी चलतली जाल्यार करा तुमी कितें. कित्याक आमी बाबा आमच्या तरेन आमचे जे डेमोक्रेटिकली आमचे कितें शांततायेन आमचे जे काँग्रेसीन आमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे आमची काँग्रेस पार्टी वयता.